आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आराम असा न्ही सगळं जाण. हय खूब दिसान एक सादारण एक म्हयन्या ते येयलो. हय येवच नाशिल्लें म्हणल्यार येयाश म्हाका बी दिसतालें म्हणून त्या पोराक केलें बरें ना जावन मात न्यूज पिवट सगळें बंद आसा न्ही तेगेलें. हय ताका म्हणे खंयची कितें 7:30 लागले देवा बड्या खबर. ताका ते पाड पडूक तेगेले ते लास्टा पावस पडिल्लो तेन्ना ते तेगेली थोडी मिशीन जळून गेली. हय ते कितें मिक्सर जळ्ळें खंय. हांवें तरी की म्हणिल्लें ताका आमगेले रगड व्हर रे म्हणून. मागीर तापलो म्हाजेर कितें उलयता तूं आजा मिक्सर म्हणल्यार तसलें न्ही मसालो वाडचो न्ही हे व्हिडियो कितें मेकरचें मिक्सर म्हूण लागलो. आनी आतां ते टेन्शनार येवन ताका तो बरो बी ना जालो. बरो हय 10-15 दिवस मंगळुराक बी ताका हॉस्पिटलांत उरलो. हे टेन्शन बोडाक लावन घेयलें तेणी. हय ते हे ताका तेके हांगा तकलेंत मेंदवात कितें रगत वचनासतना कितें ब्रेन स्ट्रोक जालो खंय. ब्रेन स्ट्रोक जावन पोर बरो शिकपणांतूच उरलो. तेजेनूच तेणी सगळें मात्र बंद जाता. लाखांचे रुपयाचे पुराय तेगेले ते सगळें माल जळून गेलो. हय खूब त्रासा पडलो तो. तशें म्हण तेणी न्यूज बंद दवरला म्हण आतां तेणी पुराय परत एकात कन्न कित कन्न जुगाड केला परत सुरू करता का त्या फाल्यां परेच्यान सुरू करता आस म्हणिल्लें आयकलां हांव. करतलो तो आनी बरो बी जालो तो मात्र सगळ्या आशिर्वादान. हय लोकांन विचान कितें जालें खूब लोकांन विचारलें आजा तूं कितें येना आजा तूं कितें येना म्हण घेवन. हांवें मागीर अशें करून हें सगळें तेगे मागीर सांगूक ताका बरें ना जाल्यार म्हाका खंय करून मनांत येतलें. हांव कशें करून येवचो सांगा. म्हाका बी मना बेजार दिसता न्ही. तेगेलें बरें ना म्हणटा त्या पोराक बरें ना जाल्यार खूब बेजार. हय ब्रेन स्ट्रोक म्हणल्यार सादारण न्ही. तो नाटकां पार्ट करता आसतना स्टेजाचेरच पडलो खंय. नाटक करतना कितें जावन तकलेत. हय तेन्नाच शीक जालो तो तेन्नाच्यानच. हय तशें म्हण आतां येयला हांव आतां येतलो. आतां तेणी पुराय तयार केलें न्ही सगळें आतां कितें पुराय एकांतल्यान ताकातल्यान पयशे करून घेवन लोन बीन करून घेवन परत हाडलें तेणी सगळें सामान आनी परत सुरू करूं लागला. हय फाल्यां परेच्यान न्यूज सुरू जातलें तेंच सांगया म्हणून घेवन हांव येयलो. हय बेजार दिसता न्ही बेजार दिसतात. एक सुरू केल्ले 5-6 म्हयने बरें करून चल्ले आनी एकच पट्टी बंद जालें म्हणल्यार बेजार दिसता न्ही. लोक म्हणटात नजरेन म्हण घेवन ताका नजर लागली म्हणटात. हांवें तरी की म्हणिल्लो तितलीच ताका नजर लागली जाल्यार मागेल फोटो गळ्याक घालून घेवन फिर म्हण. लोक माडा नाल लयन जाल्यार बी मागेल फोटो व्हरून घेवन बांदतात. तशें म्हणून घेवन तें सांगल्यार तो हांसता. हे कितें उलयता तूं आजा म्हणटा म्हाका बी हांसूं येयलो. मागीर हांवें सांगून न्ही तें तशें म्हण घेवन. हय आतां सांगचें म्हणल्यार आतां एक हांव बंद जाले नंतर खूब इतलें भानगड जाला. ते हे गेले शिरील चेड्याले सैरीक जावन गेल्यात लग्नाचे जाते आशिल्ले. हय ताकातलेत खंयचे काणकोण खंय तरी चेडू खंय. हय मागीर जाल्यार आतां पळयल्यार आतां जायना म्हणटा. सगळें उलोवणी जाली उलोवन जालें साखरपूड जालो आनी आतां हो पळयल्यार आतां जायना म्हटल्यार कितलो बेजार दिसतलो. अरे कित्या जायना काय म्हणटालें बाबा कित्या जायना ना आजा तूं खबर ना हे व्हिडियो पळय म्हणून एक व्हिडियो दाखयलो. हे पळय बाय पोर हे पळय कोणा बर कारवार कराबर लग्न जाल्लें खंय. लग्ना दिवसूच रात्रीन धांवन गेले खंय. आनी असले फाल्यां धांवन गेल्या बेजारनी आपूण जायना म्हूण लागलो दुसरें खंय पळय तूं म्हण घेवन. हय त्या पोरान म्हणून एक ते काणकोणचे कोण चेडवान ते केलें न्ही. कोण नांव कितें तेगे शकालाका बुम कितें तरी नांव आसा. अशेंच कितें तरी आसा शकालाका कितें आसा. हय त्या पोरान ते कितें नाटक करूं गेल्लो खंय. कितें नाटकाची तालीम मारताल खंय. कितें पुराय कारवार करा बदलत लग्न जावन येयलें खंय. कित्याच कितें माटू घालून लग्न केलें खंय कारवारात. मागीर तेणी एक सांगिल्लें कळ्ळें ना. त्या पोरान कितें म्हणलें कारवारात हॉलात बिलात लग्न करनात माटो घालून लग्न करतात म्हणून. माटो घालून कारवार जर ते लग्न केलें तूं काणकोणच्यान एसटीचेर बसून कशें परत कारवार येयलें. हय एसटीचेर बसून हाडलें खंय. मागेल लग्ना सुद्दां ही मागेल बायल बी ताकातलीत. हय आतां ना सोडूं गेली ती. हांवें बी थंयच्यान हांवें आजून मागेल काळार सुद्दां एसटीचेर बसून हाडलें ना. हे कोणा बर लग्न जालें काय खंयच्या रानांत लग्न जालें देवा बड्या खबर. पोरा बापूय दंडण काणी घेवन सायकल मोटराचेर हेकात लोकां पावोवन घेवन आमकां होड केलो. आनी ह्या पोरान अशें करून नाकाचून लावप. नाकाचून लावप का म्हण घेवन कित्याच कितें उलोवन घेवन. तुगेलो जर तो कोण तो बॉयफ्रेंड उरल्यार ताकाच घेवन रावची न्ही. कित्या परत येवन लग्न जावन घेवन परत खर्च करून घेवन खर्चा मारनी परत धांवन कित्याक वच जाय आशिल्लें. कित्या पोरान तूं कित्या आवय बापायलें नांव ओडोवन घेतात. कित्या नांव ओडोवन घेतात. कितले बरे संबंद आसा आमगेले. गोंयकारान आमी कितले बरे करून संबंद घेवन आसात. तुमगेले ताकातले चेडूं हेकात हाडटात हेकातले चेडूं ताकात व्हरतात. इतलें करून घेवन तुवें तें वगीत नाकाशिल्लें तें करून घेवन हेका सांगता हांव तें शकालाका बुम त्या पोराक. ताका सांगता नांव येवच ना म्हाका कितें नांव सांगिल्लें तेणें त्या पोरान. कित्याक म्हण घेवन. तुमकां जर तर मजात करूं जाय एक कॉमेडूच करूं जाय तर दुसरें कितें विशय घेया.
हां कॉमेडी करतले जाल्यार फकाण करतले जाल्यार जोक्स करतले जाल्यार भरपूर मेळटात. आतां पयर हांव मंगळूर वचूला गेलो पळय त्या पोराक हॉस्पिटलाक घेवन गेलो तेन्ना येता आसतना पंचायती एकलो बरो तो पिल्लोच आशिल्लो. हय टिकेट काडनासतना हांव ट्रेनाचेर चडल्यार कितें TC येयला आनी फायन मारला. फायन भरूंक पयशे ना हेजे कडेन. TCन थोडे खिशांतल्यान पयशे घालून तेगेले फायन भरले म्हण जालें फायन बनगून येवन बसलो म्हण जालो तो बसल्यार तो बिरयानी वेज बिरयानी पलाव करून एकलो येयलो. तेगेले तेणें अशें वयर दो तेगेले हितूंतल्यान एक काडलो आनी हो जर खावूं लागलो. तेणें मागीर पयशे म्हणलो पयशे TC दितले म्हणटा आपल्या कडेन आशिल्ले पुरा तेडी गेला तेका दितले म्हण. त्या पोरान पुरसत पळयलें ना ते घेवन येयल्यार 4 थापटे उडयले कांसुलाचेर काना सकल. हय मागीर जालें तो तरी तेणें ते 4 कांसुलाचेर थापटे खायलो. खावन घेवन मागीर जालें म्हण जालें. मागीर हांव बशिलो. मागीर म्हाजे कडेन येवन बसलो. हांवें म्हणलो पुता जेवलो का म्हण. हय जेवलो म्हण लागलो. तोंडा लवकीत आशिल्लें काय ताल थापट खंय तोंडा लवकीत आशिल्लें म्हणल्यार तेणें मारिल्लें थापटा तेजेन जेवलो तो. हां असले पळय हे दोळ्या मुखार हे घडची हे कितें जोक्स जाता हे ओगीत लोकांक तोपणी मान घेवन लोकांक इन्सल्ट करून घेवन जोक्स करचे न्ही. बेजार दिसता मनात दुखता. फुकट आतां कारवारात तुवें पोलीस स्टेशनाचेर केस करून घेयली ना काय म्हण 2 कडेन केस जाली न्ही. मागीर चूक मागले पोरान बरोबर चूक मागीर योग्य आसा. चूक मागचेत ते कोणी ते म्हाका तुवें आतां केल्लें न्ही ते कोणी बरोवन दिलें म्हणटा न्ही तूं बरोवन दिलो मनीस कोण तो तेणी खंयच्या कारवारच्या गोंयच्यान चेडूं हाडून कारवारात लग्न करून दिल्लें खंय. हां जाय न्ही. आतां ते सगळे कोर्टांत ह्या टायमार आनी कितें जातलें काय जातलें त्या परमेश्वराकच खबर. ते सायबर क्रायम कितें तरी जालें ते सायबर क्रायम केस जाला. हय जावचेत ती जायन कित्याक. हां आनीक सांगता तुमकां आनीक खरें गंमत एक गंमतूच जाली. हो आमगेले घरा बाजूचो हेगेलो चेडो मारतिलो हितूंतूच रावता. हय येयलो सांजे मेळटाक खरंच मार तेका मोटरसायकल हांण लायलो आनी घरा कडेन येयलो. हां कलो हांवें म्हणलें कितें जालें रे पुता. काय ना आजा म्हणून लागलो. आपूण हांगा पोळ्या वचून घेवन पिवन येतालो. त्यांनी तो पोलीस थंय सगळे ते सोरे पिल्ल्याक तोंडाक हा करूं लावन घेवन चॅकींग करताले. म्हाका हात दाखयले हात थांबले ना म्हणून लागलो म्हाका. थांब नासतना येयला म्हूण घेवन. अरे पाप्या थांब नासतना येयला व्हड केस जायन रे. ना आजा खूब व्हड केस जायना. सोरे पिल्ल धरल्यार 10,000 रुपये फायन खंय आनी पोलिसान थांबयल्यार बी गाडी घेवन गेल्यार 2,000 रुपये फायन खंय. हांवें 8,000 तरी वाचयले म्हण जालें ना म्हणटा तो. हां कसल पोरार बुद्धी पळय खंयच्या खात्यान तेणें पयशा खात्यान विचार केलो पळय. सोरो पिल्ल तर आसो हो तेका जर सोरो पिल्ल जर कळ्ळें वता 10,000 रुपये फायन मारतात. हां आनी गाडी पोलिसान हात दाखयल्यार थांबे नासतना येयल्यार 2,000 रुपये फायन खंय. 8,000 वाचयले म्हण जालें ना. हे 2,000 भरतलो तो गाडी नंबर घेयले तेमी काडून बरोवन घेयले उरतले. हां ही गंमतूच न्ही एक. गेल्या म्हयन्यांत आतां हेतूंत फेब्रुवारीत हें जालें ना कितें तें वेलेंटायन डे हय वेलेंटायन आनी हे क्वॉरंटायन दोनी सारकेच. वेलेंटायन 4 तारखेक येता आनी क्वॉरंटायन 4 दिवस रावचें पडटा. दोनी सारकेच म्हाका तर सारकेच जाला. हे वेलेंटायन बी सारकेच आनी हे क्वॉरंटायन बी सारकेच. हां 14चेच न्ही ते 4 तारखेचे हे 14 दिसाचे. हां त्या दिवसान लोक तोंडा घालचे मास्क सुद्दां हे गुलाबी कलर. हय म्हणल्यार अशें गुलाबी कलर घालून फिरत म्हणल्यार आपूण आजुनूय आपणाला कोण ना म्हणून घेवन दाखोवंक. हांवें त्या दीस काळे मास्क घायलो कित्याक म्हागे लाशील बी गेली न्ही वयर आनी म्हातारपणाक आनी खंय. हां तशें म्हणत. आनी एक सांगता तुमकां महाराष्ट्रांत आनी परत हे कोरोनाचे खूब तयार जालें खंय न्ही आतां परत. हय परत हय लॉकडावन जाला म्हणून आयकलां हांव. हाय पुलीस भायर फिरूं दिना खंय. हां बरें करून रावा. आमगे हेकात कोरोना पक्षा हे सुरू जाला. लोकांक धामेचे देवाचे येवं लागला. हय देवाचे ते तुमी आमी कितें इंग्लिशान चिकन फॉक्स म्हणटात ते येवं लागला. आनी थोडे लोकांक हेजे बी सुरू जाला हे धाम सुरू जाला. सगळ्याक एकल्या एकमेका येता ह्या गरमे दिसा येत ते तशें म्हणून आमगे लोक महाराष्ट्रांत आशिल्ले गोंयांत आशिल्ले लोक बरें कर रावा. हां हेकात तेकात खंय वचूं वचनाकात आनी वगीत ते रोग बी नाका आमकां देव आसा काय भिनाका तुमी काय जायना म्हण तरी कितें आमी मात्र सावधान रावचें पडटा न्ही रावूंकूच जाय न्ही. तशें म्हणत आमगेल सगळी जात्रा बित्र जाली मार्के पुनो जाली. हय बरी करून जाली त्या टायमाचेर आनी ते कोरोनाचे काय भानगड ना जाल्ल्यान बरें आसा. शिगम्या पुनो बी जाली आमगेल हणकुणचे शिगम्या पुनो जाली. शिगम्या पुनो म्हणटा रे याद येयली म्हाका. आमगेल मुंबयच्यान नागेश येयलो.
हय मागेलो दोस्तूच तो हय तो येयलो म्हाका दम्मय करूं लागलो आमगेर एक 2 फोडी खावन वच रे 2 फोडी खावन वच रे म्हणून हांव तितले दम्मय केले नंतर वचनासतना रोव जायना म्हण तेमगेर गेलो गेल्यार ते गेले श्रीकांत आले नाथ बाबूशाल चेडू संजय तेगेलें नांव तेगेलें चेडू व्हडल्यान रडता हां कित्याक रडटा तेका पळोवंक गेला म्हाका चिकन ब्रदर जाय हें नाका म्हाका चिकन ब्रदर जाय म्हणटा हांवें म्हणलें चिकन ब्रदर म्हण आनी खंयच्यान येयले काय म्हण हांव बी विचारा पडलो हांवें म्हणलें तरी कित्याक बाबूशा येतालो बाबूशा हे चिकन ब्रदर कितें रे आजा चिकन ब्रदर न्ही हे चिकन बर्गर ते तुगेले कानाक समा आयकल ना म्हणल्यार म्हाका मागीर कळ्ळें चिकन बर्गर खंय ते हां मागीर तेणें ते इतले व्हडले 2 पाव इतले मोठेले पाव आहा तितूंत भितर ते थोडे कित घालून घेवन येयलो ते दुये दिवूंक हय त्या बाबूशान हां हेमकां पोराक इतले व्हडलेले ते पाव आ करूंक तोंड आ जाता पातळ पानपळ केल्यार खावू आ जायन तोंड हां घरा कडेन कितें आवयन केल्यार खावू जावच ना आनी ते चिकन बर्गर का कितें ते खावू आ जाता का म्हण तोंड हां कालच बड्डे जालो तेगेले पोर बरें आहा मातर मायेस्त पोर देव बरो करूं तेका आयुश्य आरोग्य दिवन घेवन बरें करून दवरूं हय आनीक सांगता तुमकां मार्के पुणे जाली शिगम्या पुणे जाली जात्रा जाली आतां परत खंयची जात्रा सुरू जालात हां आनी आतां आमगेले हिंगा जात्रेक लोक जमू जायना हय कोरोना येत खंय हां ना खंयचे ईद जाले बकरीद जाले तेन्ना कोरोना येता क्रिसमस जाले कोरोना येता आनी खंयची आमगेली जात्रा जाली कोरोना येता म्हण कोरोनाक एक कल्ट म्हण जालें ते राजकारणांत वचना म्हण जालें ना कोरोनाक राजकारण आवडना म्हण जालें हय ना राजकारणाचे खंयचे फंक्शन जाल्यार थंय कोरोना येना खंय पुरा व्हडली इलेक्शनाची रॅली जाता प्रचाराची थंय कोरोना येना कोरोना फक्त हे सगळे आमगेले सगळे धर्माच्या जात्रेक फंक्शनाकच हे असल्याकच येता म्हण जालें ना हां आनी कोरोना म्हाका एक सांग रात्रीनच फिरता कोरोना मारू रात्रीन लॉकडावन करूंक दिवसभर कोरोना फिरना हां कितें खंयचे बोर्डान करता का म्हण तुमी इलेक्शन जालें की तुमकां कोरोना वयता इलेक्शन लागीं तरेत आनी इलेक्शन जालें परत कोरोना येयलें आनी आतां आनी परत इलेक्शन करूं उठलात कित्याक करूं जाय तेन्ना कोरोना येना हां कित्याक बाबा कित्याक नाटकां जात्रा कित्याक बंद करतात हां कित्याक बंद करता का म्हण घेवन सगळे कसले आतां पळय पयर आमगेले कारवार उत्सव उत्सव जालो थंय तेन्ना बी कोरोना बिरोना काय येयलें ना हां अशें पळया तुमी इलेक्शनाक कोणी एक येयलो बाबा कोणी एक इलेक्शनाक उबी रावलो व्हड मंत्री असो पयलेच मंत्री येयल्यार तो लोक कितें मुया सारके लोक हां तांकां सोशल डिस्टन्स काय लागना हां आनी इलेक्शनाक वोट घालूं वयतल्यार मात्र हे करून दवरलात गोल करून तो थंय एकलो दवरलात वोट घालूं वयता आसतना कोरोना येता आनी प्रचारा येयले तेन्ना कोरोना येना ताका घेवन येनात हां कितें बाबा कितें तुमगेले हां हां खंयची तकली चलता का म्हण तुमगेली हां कोण हे सगळे विचार करतात हां फक्त फंड खावचे कामां फंड आनी काय न्ही पाड घाल म्हाका कित्याक जाय लोकल पंचायत मागेलेच म्हाज्यान जावच ना हिंगा हय आनीक तुमकां सांगया म्हण केल्लो आमगेले पयर आमगेले हेंच्यान ते पुणा रावतात हय तेमी येयले नंतर आमगेर केन्ना येता न्ही तेम पोरां म्हणून हांवें 4 आंबे घेवन हांव ते घेवन दिलो घरा कडेन घेवन गेलो खूश जालां पोर अरे आंबे दिता रे आजा हे आंबे हाडिले देवा शपथ गांवचे आंबे खावन घेवन कितलो वर जाली अशें तशें म्हणलो आनी बायले सांगलो पळय हे आज्यान बाबा आंबे हाडिलात मराठ्यान आज्यान कितें आंबा हाडून दिला अशें ते म्हणलो मागीर म्हणल्यार हय म्हणल्यार बायलेन बी म्हणलें बरें जाल्यार कसा आहेस आजा आरामा हां म्हणा आराम आसा बी हांवें म्हणलो मागीर हो म्हणलो लागलो हे बायकोक सांगलो ते बायले सांगू लागलो बायलेक कितें म्हणलें तेणी मी खाऊ का म्हणलें हां तेणें खाया म्हणलें मागीर मी साली सबोत खाऊ म्हणलें अरे बाबा बायलेन म्हण एक सुरू केलें साली सबोत खाऊ का म्हणलें बायले बर खाऊ तुका लज दिसता का म्हण घेवन हां साली सबोत खावचें का म्हणलें कितें का म्हण घेवन बायलेन दुसरेच अर्थ करून घेयलो तेणें साली सकट खाऊ काय तर आंबो साली सकट खाऊ का साली साचून खाऊ का म्हण घेवन ही समजल की सांग मेवणे बरोबर खाऊ का म्हण साली सोबत कसले हां अर्थाचे अनर्थ करून घेता पळय हय ते मस्करेत न्ही ते कशें पळोवंक गेल्यार साली सोबत खाऊ काय जाल्यार तेणें म्हणलें ही बायल तेगेले व्हडली गाळी मारूं लागली ताका तशें म्हणत कितें उलयता आसतना विचार करून घेवन उलोवं जाय आं आनी खंय बी आमी हेकात तेकात गेल्ले कडेन खूब इतले जोक्स जातात ते जोक्स करून घेवन आमी घेवन येवं जाय तेजे वाट्यार दुसऱ्या इन्सल्ट करून घेवन जोक्स करनी जो
तशें म्हणून आनी एक लांबगेले सगळे पोरां सांगता ल्हान ल्हान पोराक अभ्यास करा, भायर पडनाकात घरांतल्यान, तुमगेले ताका हेकात ताकात कोरोनाचें आसा, घरांतल्यान ऑनलायन शिक्षण आतां एग्जाम लागीं येयली, मोबायलूच घेवन बसनाकात, मोबायलात पळयते रावनाकात, अभ्यास बी करा, मोबायलांतल्यान ते अभ्यास करतात तर तुमगेलो ऑनलायन परीक्षा उरतली, परीक्षेक बरें करून पास जाया हां. आनी खूब इतले मोबायल दोळे वायट जाता म्हणून हांवें पयलीं बी सांगलें तुमकां, खूब इतले मोबायल घेवन बसनाकात हां. बरें करून रावा, कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरया, मुखार बी येतलो आतां येते रावतलो हां. सगळ्याक तुमकां मागीर नमस्कार, तुमकां देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.